भयणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी आमी हे भाशेन नियाळ केलेलो आसा. आमी सगळीं जाणां जाणो आमकां बावतिस्मा वरवीं जेजूच्या एकपणांत अदीक खोलायेन जिवंक दिलेलें आसा. तो आनी आमी एकूच बावतिस्मा वरवीं आमी एक जाता. आनी ताका तर आमी एकवटून रावल्या जाल्यार खरेपणी तो मोग म्हणटच आमची चिंतनां उतरां कन्यो मोगाच्यो जातल्यो. मोग म्हणजे सदांच सेवा, आनी सेवा ना तर तातूंत मोग ना म्हणून जेजूय ना. आनी आयजच्या पयल्या वाचपान आमकां हें स्पश्टपणी सांगलां. जेजू सवें आमी आसा जाल्यार भायल्यो वस्तू पळय आमी कोत्ता ताका मोल ना. ती भायल्यो वस्तू भितरलें कितें चलता तें दाखोवंक केलेलें आसा. मुदी तुमी घालतात पूण भितरल्यान तुमी एक ना तर जेजू सवें जाल्यार तें निर्फळ. घालतात तुमी पूण काजारी जिवीत जियेना. ताका लागून हो नाणो तुमी पळयला न्ही, हाका दोन बाजू आसात. ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूक तर आमी एकवटून आसा आनी हे भाशेन आमी जियेता कित्याक आमी बावतिस्मा वरवीं ताचे सवें एक जालेलें आसा. जाल्यार ताच्या मोगांत आमी आसा. आनी ताचो मोग आसा जाल्यार सेवाय आसा. सेवा ना जाल्यार मोग ना, आनी मोग ना जाल्यार जेजूय ना. थोडे आसतले आमचे मदें पूण ते आपलेपणाचे. आनी हाका लागून आपलेपणांतूच आमी जियेता आनी आमी निराशीपणांत आमचें जिवीत सादता. तशें जावंक फावना. जुसेप्पे रोंकाली हाका देवान आपोवणें दिलें. तो एका म्हणना हितूं शेतांत काम करतल्या चेड्याचो बापायचो पूत आसलेलो. ताका देवान आपोवणें दिलें. तो पाद्री जालो आनी पाद्री जाल्या उपरांत ताका खूब म्हणजे व्हडल्या व्हडल्या जाग्यांचेर काम करूंक मेळ्ळें. तो नान्सियो आसलेलो, डेलिगेट कसो आसलेलो, दुसऱ्या दुसऱ्या देशांनी रोमांकसान ताका पाठयल्लो. आनी मागीर ताणें ताका निवडून आयलो तो पाप साहेब जालो. आनी पाप साहेब जावन ताणें एक मात्र केलेलें आसा. सदांच तो आपलो तिर्स कोत्तालो आनी तेर्सा बगर आपलें जिवीत तो जियेन आसलेलो. सायबीण माय कडेन सदांच मागतालो ल्हानपणा पासून तो व्हड जाले उपरांत. आनी पाप साहेब आसतना सगळें मिस्तें तो म्हणीत आसतालो दिमेर. आनी हाका लागून ताचे उदेशी देवान इगोर्ज मातयेक एक व्हडली परिशद दिली. पयली परिशद जाल्ली ती ट्रेंट, ते 17व्या शेंकड्यांत. आतां ही परिशद जाली तेन्ना सगळें अदीक उक्तें केलें पवित्र आत्म्यान. आमची मनां एकदम घट जाल्ली ती आतां उक्ती करून आनी पावलो आमकां सांगता पळय ते प्रमाणे आमी जिवंक लागल्या. न्हय, सुमूर्त आसा ताचे प्रमाणे जावंक जाय. पूण सुमूर्ती फुडें वचोंक जाय. आमी सुमूर्त पाळूंक जाय पूण आमी दयाळ आसूंक जाय, करुणायेचें आसूंक जाय, समजिकायेचें आसूंक जाय. हें पवित्र आत्म्याचें देणें आनी पवित्र आत्म्यान हे भाशेन करून घडून हाडलेलें आसा. आतां 50 वर्सां जावन गेलीं पूण आजून ताचो अर्थ आमकां पूर्णपणे कळोंक ना आनी ते भाशेन आमी जियेना. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ताचे उदेशी आमी मागया. देवान जें ताचे उदेशी सुरू केल्लें ते भाशेन आमचें सगळें करच्याक आमी ताचे कडेन मागया, विनंती करया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान पांयाची बोट आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत आमी जेजून बरोवन येता, सुस्कारान बरोवन येता. तो जावन आसा आमचें जिवीत. हें जिवीत आमचें सगळें आसा पूण तें पूर्णपणे ताचें सगळें ताच्या चिंतनांनी कोरण्यांनी जिवंक, ताच्या मोगान आमचें जिवीत भरून येवन जिवंक, सेवे चाकरेची खुणां दाखोवंक आमी सुस्कार भायर सोडटना सगळीं आमची भितरलीं चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी जेजूच्या नांवान भायर काडया. आनी ताका तीं दवरलीं, चिटकोन रावलीं की आमचें सगळें बरें पळय तें अदीक बरें जातलें, वायट आहा तें पडोन वेतलें आनी ताचें बरेंपण आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक परजळूंक लागतलें. तर जेजू ह्या वेळार तुवें आमकां तुज्या एकवटान अदीक खोलायेन दवरलेलीं आसाय. ह्या चिंतनां, ह्या
भावनांनी आमच्या जिवितांत आमी सादता तो तुकाच आमी एकवटून रावंक आमी तुजे कडेन प्रार्थना करता मागता